गोंयांत आमकां जायत्यो तळयो पळोवपाक मेळटात। कांय तळयांक पर्यावरणीय म्हत्व लेगीत आसा। देखून आता राज्य सरकाराच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागान सुमार 10 तळयांक वेटलँड म्हणून अधिसूचित केला। हातूंत केरी फोंड्याचे बेताळ तळे, पंचमी तळे, तळावलीचे तळे, बार्देशांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोळम तळे, कोर्डाळ तळे, साश्टीचे माखाजन तळे, सापू तळे आणि सांकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे अशा 10 तळयांचो हातून आस्पाव आसा। वेटलँड म्हूण अधिसूचित केल्ले सुवातेत बांदकामां, उद्देग आणि कोयर उडोवपाक सक्त मनाय आसा। ह्यो तळयो पर्यावरणाच्या दृश्टीन म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यान तांचे संवर्धन करप सामकें गरजेचें आसा। पर्यावरण डिपार्टमेंटान गोंयची 10 तळी जी वेटलँड म्हणून नोटिफाय केल्यात ती तळी आसात केरी फोंडेचे बेताळ तळे, करमळेचे तळे, खांडेपार पंचमी तळे, तळावलेचे तळे, बार्देसांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोमळ तळे, कोडाळ तळे, साश्टीचे महाखजान तळे, सापू तळे, सांकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे ही जी 10 तळे आसात ती वेटलँड म्हणून घोशीत केल्ली आसात आनी ह्या तळ्यांची जी एरिया आसा तितून कचरो घालप किंवा जे बांदकाम कसलें मागीर थंय कसलो उद्योग करप किंवा बांदकामाचे जे सगळे साहित्य असतात ते थंय हाडून डंप करप हे थंय अलाउड ना। त्याच बरोबर समज थंय गरी घालून समज तुम्ही नुस्तें मारूंक सोदतात जाल्यार थंय नुस्तें मारूंक शकतात। पूण दुसरे तरेन तुम्ही समज थंय नुस्तें मारूंक सोदतात जाल्यार थंय नुस्तें मारूंक मेळचें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर।